बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. स्तोत्र सोत्रा ओळ 6 अशें आमकां मेळटा. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाप दिता देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. आयज हो नवो दीस उदेताना आमचें जिवीत, आमच्या काळजाचे अंत्रेक, आमचीं चिंतनां आनी आवडे घेवन आमी सर्वेस्पराच्या ह्या मंदिरांत भितर सरल्यांत. हो खेरीत वेळ आमच्या सर्वंटारा सांगाताक मागण्यांत सारूंक. तर सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेन भरलेलो दीस आवडेताना मोगाचो येवकारूय दिता. मोगाच्यानो, जेजून संवसारांत येवन मनीस सैम घेवचें, कोश्ट मरण स्विकारून मनीसकुळाची सोडवण करची, ही देवा बापाची येवजण जाली. आमच्या मोगाळ जेजून ही आपल्या बापाची येवजण वळखून कोश्टा मोनाक आपकुशेन वेंग मारली आनी आमकां तारण फावो केलें. तर तोच मोगाळ जेजू ह्या वेळार ह्या उंड्या रुपान ह्या पवित्र वेदीचेर हाजीर आसा. ताका आमी सगळे खालतिकायेन आमची मान बागावून नमस्कार करुया. सगळीं बसूया. आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले W18 नवो दीस उदेताना. W18. Novo dís udetana, udelo amciredonia. Novo dís udetana, udelo amciredonia. Oprimitus homoimog, Cine Socorrosuria, Dordis Abogo Kisu, Santo Sankari Sutta, Dadushi Sata Otmo, Dinvasta Tuka Bapa. Novo dís udetana, udelo amciredonia. Novo dís udetana, udelo amciredonia. Oprimitus homoimog, Cine Socorrosuria, Amci voi sorvesporacher, Facunditus pursuitus oprocas, Amco varsaudi sufor. Novo dís
आयज आमचो विशय जावन आसा सर्वेस्पराचेर patieun रावतात ती मनशां सुभागी. जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 17 वोळ 7. सर्वेस्पराचेर patieun रावतात ती मनशां सुभागी. मोगाचेनो जोयल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 2 वोळी 12 ते 13 आमकां अशें मेळटा. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकुचार. हेंच मनांत धरून ह्या वेळार आमच्या पातकांचो आमी उगडास करून दूख धरून बोगसणें मागुया. थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, तुज्या माये मोगान म्हाका बोगोस सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया, तुज्या माये मोगान म्हाका बोगोस सर्वेस्परा. दीस उदेता आनी रात जाता. ह्या आख्या खिणांत बापाचो मोग सदांच आमचे थंय आसा. पण दीस उदेताना वो न्हिदूंक वेताना बापाक आमी आर्गां दिवंक वो ताचें बोगसणें मागूंक विसरल्यांव. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका बोगोस सर्वेस्परा. खाता पिता देव दिता. जेवणा खाणा खातीर बापाचे उपकार आमी कितले आटयल्यात. बरेंच दुडू मोडून व्हडलीं व्हडलीं जेवणां केलीं. गोरचेवंतांचें चिंतिनासतना जेवणाचो इबाड केलो. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका बोगोस सर्वेस्परा. मनीस बरें करता वो वायट आदारता, देवाक स्विकारता वो नाकारता, तरी देव ताचो मोग करता. पूण बऱ्या खातीर बापाक आर्गां दिवंक ना आनी वायट आदारल्या खातीर ताचें बोगसणें मागूंक ना. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका बोगोस सर्वेस्परा. देव सगलोच बरो आनी बरेपणाचो सागोर. हालेलुया. हालेलुया. मनशान वायट केलें जाल्यार पासून देवाचें बरेपण मनशा सवें उणें जायना. हालेलुया. हालेलुया. वायट आदारून मनीस देवा सोशिल्लो पयस गेलो जाल्यार पासून देव मनशाच्या बऱ्या जिविताचेरूच अदीक लक्ष घालता आनी ताका परतून आपले वेगेन घेवंक आशेता. हालेलुया. 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 बोरवोसो आमकां फटयना. हीं उतरां आमकां रोमकाराक बरयलेले चिटीन 5 वोळ 5 हांगा मेळटात. हेच बोरवोशान सगलीं बरोबर आमी आतां म्हणटल्यांव. स्तोत्र 27 वोळ 1.
ही उतरां ह्या वेळार आमी आमची कोत्तले सगल्यांनी म्हज्या फाटल्यान म्हणचें. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाच्याच मुखार हांव कांपना, कोणाच्या मुखार हांव कांपना. परत एकदा. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. आनीक एकदा. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. आमचो देव काकलुत्सार तितलोच मोगाळ. ताणी आमकां बक्षिल्ल्यान तो आमचो उजवाड. जायत्या बऱ्या बऱ्या देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यांत. आयज हो आनीक एक म्हयनो सोंपता. आयज म्हयन्याचो शेवटाचो दीस. ह्या म्हयन्यान गेल्ल्या सुमनांत ताची काकलूत, ताचो मोग, ताची देणी वेगवेगळे तरेन आमी अनुभवल्यांत. ह्या वेळार ताच्या सगल्या देण्यांचो बरेपणाचो आमी उगडास आमच्या मनांत हाडुया. ह्या वेळार गीत आमी गायतले E6 मोच्या देवाक आर्गां. E6. Mocia devac argau titolum, tacinau sodac vacantolum. Mocia devac argau titolum, tacinini kenac visorcona. Tobukshita sogli tuji patka, topidintlo tuka borokota, tomonadlo tuka surbondita.
विसर्जना जितले मोळप संसारा वयर आसा तितलो तिरगोट ताचो मोग आमचे ताय जितली उदेन ओस्तोंबीक पयस आसा तितली पयस देव आमची पातकां फेकता मोच्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो मोच्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचोना स्तोत्र 119 ओळ 11 अशें आमकां मेळटा तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां तर आतां आयकतल्यांव तें उतर आमी आमच्या मनांत आनी काळजान गोठरिगोवंक जेजूची कृपा आनी बळ मागून तेंच देवाचें उतर आयकूंक आमी सगलीं उबीं रावुया जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप 17 ओळ 5 ते 8 सर्वेस्पोर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळीज सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप अरण्यांतलें सुकलेलें तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात अरण्यांत सुक्या कोरड्या जाग्यार कार्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद आपलीं पाळां उदकाक पावयतल्या वाळेचे देगेर रोयलेल्या झाडां वरीं तो गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना ताचीं पानां सदांच पांचवीं पावस नासलेल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कोदींच रावना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमच्या जिवितांत आमी सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात काय अदीक करून आमचेर कोश त्रास येता तेन्ना आमचो विस्वास देवाचेर थीर आसा काय
वो दुसऱ्या मनशाचेर वो दुसऱ्या वस्तूंचेर आमी विस्वास ठेवता? आयचो आमचो विशय सर्वेस्पराचेर patieun रावतात आनी ताचेर खोल विस्वास ठेवतात ती मनशां सुभागी. सर्वेस्पोर आमची काळजां मनां तपासून काडटा आनीक आमच्या दर एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे आमकां मजुरी दिता. हो नियाळ फुडें व्हरतना तो आमकां अदीक फायद्याचो जावंक तुमचे मुखार ल्हानश्यो 2 घडण्यो दवरता. एक तरणाटो कॅन्सराचे पिडीक सांपडलोलो. बोन मॅरो करपाक म्हणजे हाडाचो इलाज करपाक पडटलें म्हूण दोतोरांनी सांगलें. बोन मॅरो करप म्हणल्यार जायते वळवळे पडटात तें आयकलोलें ताणें. आपलो इलाज सुरू करचे पयलीं खुर्सार मारलोल्या इमाजीचेर नदर घालून अशें मागलें, जेजू, तुका खुर्सार मारलो तेन्ना जायते कोश्ट वळवळे पडले. तुवें बापाची खुशी मानून घेतली. ह्या वेळार कोश्टांक फुडो करूंक तुजी खुशी मानूंक घेवंक बळ म्हाका दी. ह्या मागण्यांतल्यान आतां बरो जावन आपलें जिवीत बरे भाशेन तो जियेता. बापान आमकां जिवीत दिलां. तें जिवीत आमी ताचे खुशे प्रमाणे ताचेर विस्वास दवरून जिवंक जाय. तसोच एक पाद्री आयवन नांवाचो एक तरणाटो याज्ञीक कसो जेजूच्या मळ्यान जायतो बरो वावर करतालो. 2005 वर्सा आगोस्ताचे 30वेर मुंबय ट्रेन स्टेशनाचेर कोणे तरी ताका दुखोल्लो आनी वेताले ट्रेनीक आपटून तो बरोच जखमी जालो. ताच्या दिम्याक, हातांक आनी दुसऱ्या कुडीच्या भागाक बरोच माल लागलो. मुंबय हिंदूच्या हॉस्पिटलांत इलाज घेतल्या उपरांत आदल्या भाशेन वावर करूंक घडना देखून ताका जाणट्या पाद्रींक दवरतात त्या घरांत वेचप पडटा. थंय जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारून आपुणूय जेजू भाशेन कोश्टांक फुडो करतलो म्हूण थाराव घेता. आपल्या इश्टांच्या तशेंच बऱ्या मनशाच्या आदारान भारताच्या तरेकवार सुवातांचेर वचून पवित्र पुस्तकाच्या तत्वां मूल्यांचेर आदारलेल्यो घडण्यो दाखोवन जेजूक परगटूंक लागता. ह्या ताच्या वावराक जायते इनामूय फावो जातात. पाद्री आयवन आपल्या जिवितान आयलोल्या कोश्टांक सर्वेस्पराचेर patieun रावता आनी ताचेर खोल विस्वास ठेवता आनी आपलें जिवीत तो फुडें व्हरता. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीन 10 ओळ 24 आमकां अशें सांगता,
प्रिती मोग दाखोवंक आनी बऱ्यो कोन्यो करूंक एकामेकाक उर्बा दिवंक वावरुया. तर आमी आमचें आनी दुसऱ्या पासत कितें करूंक शकतात? तर हांव म्हणटलें आसलें, हो काळ खेरीत काळ, ओदीक कृपा मेळून घेवपाचो काळ. तर पयले सुवातेर आमच्या कोश्टां दुखीच्या अडचणीच्या वेळार जेजूच्या कोश्टांचेर आमची नदर थीर करुया आनी आमचो विस्वास आमी वाडोवया. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आनी सोर भोंवतणी मोगाचें वातावरण रचून हाडुया. तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांक बोव करून पोरकी मनशांक जेजूचो रुपकार चावुया. चवथे सुवातेर जायतीं आमचीं भाव भयणां पिडेक लागून वळवळे काडटात ओ घोरांनी ओ आजिलांत एकसुरपण भोगतात. तांकां भेट आनी आदार दिवन तांच्या तोंडार हांसो हाडुया. आमचे दुस्मान आमकां वायट कोत्तात तेन्ना सोंसणिकायेचीं मनशां जावन 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 ही जेजूचीं उतरां मनांत हाडून तांकां भोगसुया. जायत्या जाणांक गरीबसाणेक लागून जेवण पिवण न्हेसूंक रावूंक ओ शिकूंक मेळना. आमकांच उणें करून तांकां आदार दिवया. ह्या वेळार गीत आमी गायतले W5 दिसाच्या तिनूय पारार. W5. दिसाच्या तिनूय पारार प्रभू तुझी याद करता. वयर येवून आदार तुजो दिमून सदांच मागीत आसा. वयर येवून आदार तुजो दिमून सदांच मागीत आसा. दिसाच्या तिनूय पारार मोगान आसता मनान चिंता. पुळ्यो तुका भोगूंक तुका प्रभू सदांच वावडेता. पुळ्यो तुका भोगूंक तुका प्रभू सदांच वावडेता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 5 ओळ 12 अशें आमकां मेळटा.
सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. हें जावन आसलें मागणें एका खोडकाराचें जेजू लागीं. तर ह्या वेळार आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत आमची जायतीं मागणीं आसात. ती आमी जेजूशी घेवन आयल्यांत. तर ह्या वेळार हांव एक इंतेसांव सांगतलें. त्या उपरांत आमी थोडोसो वेळ ओगीच रावून त्या इंतेसांवा पासत आमी मागतले. हांव आमच्या देशा पासत ह्या वेळार आमी मागुया. आयज सावन आमची 12वीची भुरगीं आपल्यो परिक्षा सुरू करतात. तांच्या पासत आमी ह्या वेळार मागुया. ज्या भावा भयणीचो जेजूचेर भावात उणो जाला तांच्या पासत आमी ह्या खेरीत काळांत मागुया. आमची गांवची जीं भाव भयणां पिडीत आसात तांचो उगडास करून ह्या वेळार तांच्या पासत आमी मागुया. आमची गांवची जीं भाव भयणां पोड्डेसांत वावुरतात तांचो उगडास करून तांच्या पासत आमी मागुया. आमच्या गांवची जीं भाव भयणां मरून गेल्यान तांच्या आत्म्या पासत आमी मागुया. आमच्या फादरा पासत, गांवच्या कॅटिकिस्टां पासत आनी दोतोनीच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. आनी खंयची आमच्या मनांत मागणी आसात ती आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. सगलीं दिमी घालून भावातान जेजून शिकयलेलें मागणें आमी बरोबर करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.